प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21 वोड 12 ते 19 पर्यंत। Luke chapter 21 verses 12 to 19। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। पूण हे सगळे जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतली, तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकोणीन घालून राजां आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितली। म्हजे विशीं गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक मेळटलो। म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदीं फुडेंच तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मनांत दवरात। तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतून उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना। तुमचो आवय बापूय, भाव भयणी, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमच्या भितरल्यान कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत चोखली तुमचो द्वेस करतली। पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना। थीर रावात आनी देव तुमकां वाटायतलो। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता कोश्ट आनी धुमाळो जो येवचो आसा संवसाराचेर जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येवचो आसा तेन्ना। म्हणजे जेन्ना जेजू दुसरे फावटी येवचो आसा तेन्ना ज्यो वस्तू आयज जेजू ह्या शिवर्तमानान आमकां सांगल्यात त्यो घडपाच्यो आसा। आनी भाव भयणीनो, आमी आमच्या मनान एक वस्त धरूंक जाय की जेन्ना आमी खरेंच क्रिस्ताचे पाटलावदार, आमी खरेंच जेजूचे भावार धरता तेन्ना आमी सदांच ह्या संवसाराच्या लोकां प्रमाणे, ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमी आड आसतले। संवसाराचो लोक आमचेर आड आसतलो आनी आमी तांचेर आड आसतले। कित्याक आमचें चिंतप दुसरे भाशेन आसतलें। जो लोक जेजूचेर भावार धरता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, तांचें चिंतप जावन आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे। आनी जो लोक ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, जे देवाचें उतर नको, तांचें चिंतप देवाच्या उतराचेर आड आसता। आनी देखून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा जेन्ना ताजो वेळ येतलो ताका परतून येवपाक, तेन्ना इतलो धुमाळो, इतलो त्रास भोगतले आमकां, इतले कोश्ट भोगतले आमकां। कित्याक लोक आमचेर आड येतलो। देंवचार जाणो की ताजो वेळ पावला, कित्याक जेजू जोडटी करपाक येतलो म्हणून। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें घडटलें, जेजू म्हणटा तुमी फकत भियेनाकात, कितें करतले, कितें म्हणूंक जाय तें, तुमी कितें भाशेन जबाब दिवंक जाय तो तुमी ताचे वयर चड तुमी हुस्के घेनाकात। कित्याक म्हणटा हांव तुमकां एके भाशेन असली जानवाय दितलो, असलें म्हजी उतरां दितलो की जेन्ना तुमी फुडें आसतल्यात लोकां फुडें आनी ज्या मुखेल लोकां मदें फुडें आसतल्यात तेन्ना तुमकां जें उलोवंक जाय तेन्ना ताचे पासत तुमी कसलीच चोत्राय वो कसलोच हुस्को घेनाकात। कित्याक त्या वेळार तुमच्या सर्गीचा बापाचो आत्मो तुमचे भितर आसतलो आनी ती जी उतरां तुमी उलयतल्यात ती उतरां आसतली सर्गीच्या बापाची तुमच्या ताळ्यांतल्यान। आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची नियाळ करता आमी कितें करूंक जाय? आमकां जाय आमची चोत्राय, आमचें मन, आमची उतरां, आमच्यो कोन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना खरीत भाशेन आमी जेजू परतून येवपाक, जेन्ना तो येतलो ताका येवकार दिवपाक आमी तयार जाता। आमी म्हणटा आतां नातालाची परब येता, खूब लोक आमी शिकतले की आतां खूब रिती रात जातली, लोक म्हणटलो आतां तयारी करूंक जाय नातालां पासत। पूण भाव भयणीनो, आमी जी तयारी करता आमी फकत नातालांक करना। नातालाची परब वर्साच्या वर्सा येता, पूण जेजू दुसरे फावटी येवपाचो आसा तेन्ना सांगलां आमकां येतलो म्हणून। आनी देखून भाव भयणीनो, आमची जी तयारी जाता ती तयारी आमची जावंक जाय देवाच्या उतरा प्रमाणे। आमचो स्वभाव जावंक जाय
पवित्र आत्म्या उदेशी आणि जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी खरेंच तें उतर आमच्या काळजान धरून आमच्या मनान धरून आमच्या उतरांनी आमच्या कोन्यांनी आमी दाखयता तेन्ना आमी खरेंच एके भाशेन तयार रावता जेजूक येवकार दिवपाक. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी थोडे दीस पावले जाता नातालाचे आनी ताचे उपरांत आमी नव्या वर्सान येतले आमी आमच्या मनान एक वस्त धरुया की आमची जी तयारी आसा फकत नातालांक न्हय पूण आमच्या सासणांक एक दीस आमकां जेजू बरोबर रावंक जाय जाल्यार आमकां खरेंच सासणाचें जिवीत हो स्वर्ग आमकां भोगूंक जाय जाल्यार आमकां जाय जेजूचे भावार्थ धरपाक ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी संवसाराच्या रिती प्रमाणे संवसाराच्या चिंतना प्रमाणे चलपाक आमकां कसलीच गरज ना आनी कसलोच फायदो ना पूण ताज्याच्या उतरा प्रमाणे आमी चलपाक आयजतान आमी हो थाराव घेवया. आमी आयज देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोया आनी जेन्ना आमी चलता त्या उतरा प्रमाणे हें चलोन हें जैतिवंत जिवीत जिवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातन तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.